नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मिंगेल आरावचो करतालो आपलो फाटलाव, गावडा आनी राखणदार म्हणीत आपल्याक बुडयलो। रामा काणकोणकारान पुलिशेक दिलो जबाब। गोंयांत इबाडल्या कायदो आनी सुवेवस्था, मुखाल्ली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या समकार दवरून हाडल्या म्हजें घर येवजण, विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमावाचो आरोप। शिवोली शेळ वाठारांत एका रेस्टॉरंटांतल्या चिकन बिर्याणीत गिरायकाक सांपडले कॉक्रोच। नितळसाण नाशिल्ल्यान गिरायकान आस्थापना आड म्हापशा पुलिशेंत केली कागाळ। खांडेपार ओपा प्रकल्पा उदकाचे पायपलायनीत इबाड जाल्ल्यान पणजे मर्यादीत उदकाची पुरवण, झुजा पावण्यार सुरू आसा पायपलायन दुरुस्त करपाचें काम। मुंगूल हल्लो प्रकरणातले 3 मुखेल दुबावीत दक्षिण गोंय पुलिशेक आयले शरण। आतां मेरेन 25 जाणांक अटक, सांगता दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा। आणि दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलात उपलब्ध करून दितलो आधुनिक सुविधा, 100 वर अँब्युलन्सींची आसा गरज, सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे। आता खबरो विस्तारान। मिंगेल आरावचो हो आपलो फाटलाव करतालो, तशेंच 8 जाणांनी गावडा आनी राखणदार म्हणीत आपल्याक मारिल्ल्याचो स्टेटमेंट रामान पुलिसांक दिला। काल राती पुलिशेन रामाचो स्टेटमेंट नोंदयलो। खुनशी हल्ल्याच्या सुमार 15 दिसां उपरांत रामा काणकोणकारान पुलिशेक स्टेटमेंट दिलो। हातूंत ताणें मिंगेल आरावचो हो आपलो फाटलाव करतलो म्हणून पुलिशेक सांगलें। तशेंच आपल्याक मारतना तांणी गावडा आनी राखणदार म्हणिल्ल्याचें रामान पुलिशेक सांगलें। रामाचे भलायकी विशीं जीएमसीचो डीन आनी दोतोरां कडेन उलोवप केल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत सांगता। वैजकी अधीक्षक आनी डिना वांगडा वचून आपणे रामाची भलायकेची वासपूस केल्ल्याचें विश्वजीताचें म्हणणें। ताचे भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर दोतोरांचो एक खासा पंगड तयार केला खंय। ताका केन्ना डिस्चार्ज दिवप हे दोतोरूच थारायतले अशें विश्वजीताचें म्हणणें। ऐकात। डॉक्टर आणि कमिटी एक केल्ली आसा ते सगळे डिस्चार्ज केन्ना दिवप मिनिस्टरान डिसायड करपाचें नासता, डॉक्टर योग्य ते निर्णय। गोंयांत कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वांत ना। रामाचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्या उपरांत हे सिद्ध जालां। पुलिशेन रामाचेर हल्लो करप्यांक धरले, पूण हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक धरूंक ना। हे विशीं आमी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेला वरवीं कागाळ केल्ल्याचे गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजाचो निमंत्रक शंकर पोळजी सांगता। आमकां पुलिसांचेर तितलो विश्वास ना तेन्ना निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची अशी मागणी तांणी केल्या। आयज अमित शाहजी होम मिनिस्टर आमच्या भारत देशाचे आयज ते हांगा आमच्या गोंयांत येता, तेंची फाल्यां विजीट आसा आनी हे असल्या टायमाचेर तेंची विजीट आसा ज्या टायमाचेर गोंयचो नामांकीत एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हो हॉस्पिटलांत न्हिदलेलो आसा एक ब्रुटल अटॅक जावन। सो ह्या टायमाचेर आमकां अशें दिसलें की आमी अमित शाहजी कडेन कंप्लेंट पावोवपाची कशी। सो आमी थ्रू मेल होम मिनिस्ट्री आनी होम सेक्रेटरीक आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा थ्रू आमचे बॅनर गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज। सो आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा आनी आमी आशा धरता की ह्या कंप्लेनीचेर ते सुद्दां दखल घेतले आनी रामा काणकोणकाराक न्याय दिवपाक ते आमकां हेल्प करतले। सो हे कंप्लेनी आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड बरयलेली आहा। गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आसा। आमकां जाय तसो पुलिसां कडल्यान सपोर्ट मेळना, पुलिसांनी जाय तशें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना। आतां काल रामा काणकोणकारान स्टेटमेंट दिला, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तेच्या स्टेटमेंटा उपरांत आतां पुलीस आपलें इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या वळणाचेर व्हरतले तें आमकां पळोवपाक जाय। आतां स्टेटमेंट कितें दिला तें आमकां खबर ना। सो आयज आमी गोंयांत पळयता लॉ एंड ऑर्डर खरीच कोलॅप्स जाल्लेली आसा आनी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ गोवा इज कन्सर्न अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। भाजप सरकाराच्या म्हजें घर येवजणेचेर काँग्रेसीन खर टिका केली। मुखाल्ली विधानसभा वेंचणूक दोळ्यांमुखार दवरून म्हजी घर येवजण हाडल्या असो आरोप काँग्रेसीन केला। फक्त वेंचणुके खातीरूच ही येवजण हाडल्या, घरां नियमीत करपा विशीं सरकार लोकांक ब्लॅकमेल करता अशी टिकाय काँग्रेसीन केल्या। The way law and order has collapsed. Law and order म्हणटा ती गोंयांत नाच and it comes also under the prerogative of the home minister of the country.
आज जरी तो चयल्यार आनीक अमित शाह आमी सांगपाक सोदता की गोंयांत एक पॅरालिसीस जालेली आसा, क्रायम्स जे वाडलेले आसा, रेप्स जे वाडलेले आसा, मर्डर ज्या पद्दतीन वाडटा, बायलांचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटीजन्साचेर जो अत्याचार जाता, टुरिस्टांचेर जो अत्याचार जाता, इट इज अ फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ गोवा. हे जावपाचें कारण कित्याक लोकांक जे कॉन्फिडन्स पुलिसाचेर आसपाक जाय, दे हॅव लॉस्ट द कॉन्फिडन्स. आनी हे गोंयांत घडटा basically because of the nexus between the police, between the criminals and the politicians. I would like to make a very bold statement ki like a beehive, aaj BJP has become a gunda hive where gundas and local BJP politicians are housing and are housed together. Basically sogle ekmoka clings are they cling to each other. मिनिस्टर आणि पॉलिटिशियन आज गुंडाक राखता. आज गोंयांत चल्ल्या ती गुंडाराज. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज लिगलायझिंग वॉट इज इलिगली पॅक्ड एज मजे घर स्कीम. वी आर नॉट अगेन्स्ट द लिगलायझिंग बट इट विल नॉट स्टँड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. शिवोले शेळ वाठारात एका फॅमिली रेस्टॉरंटातले चिकन बिर्याणी गिरायकाक कॉक्रोच सापडपाचो प्रकार उक्ताडा राहिला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दिवचल वाठारांतलो साईनाथ चव्हाण आपल्या फॅमिली सयत बिर्याणी खातना ताका कॉक्रोच सापडलो. उपरांत ताणें ह्या रेस्टॉरंटाच्या किचनाची तपासणी केली. किचनात नितळसाण नाशिल्ल्यान साईनाथ हाणें म्हापशा पुलिशेंत कागाळ केली. अन्न सुरक्षेचे नेम पाळून नाशिल्ल्यान ह्या रेस्टॉरंटाचेर खर कारवाय करची म्हणून साईनाथ हाणें मागणी केल्या. समीत देवळान गेलेली. थंयसून येताना म्हटलें भूक लागली, तो आमी खावपाक हे जायका फॅमिली रेस्टॉरंट आहा थंय येयली. ऑर्डर दिली 2 बिर्याणी आनी लॉलीपॉप. सो हांवें ऑलमोस्ट अर्दो खाल्लो. मागीर लास्ट टायम म्हाका कॉक्रोच मेळ्ळो. तुमकां फोटो शेअर करता, म्हज्याकडे प्रूफ आहा. आनी मागीर एक म्हाज्या फ्रेंडाक दाखयलो हांवें. तो अशें आहा म्हणपाक लागलो पयलो खरोच कॉक्रोच. मागीर ओनराक आपयलो. तो म्हणपाक लागलो ओनर ऑफिस वहाँ पे किधर है. हांवें म्हटलें सोडून दी, आपको लायसन किधर है. लाइसेंस नहीं, ओनर के पास रहेगा. ठीक है, ओनर का नंबर भेज. ओके. तो मगर ना ओनर का नंबर पता नहीं मेरे को. तो मतलब कहाँ रहता है. तो ऑफिस है. तो चल मेरे गाड़ी में जाते देखते ऑफिस. नहीं ऑफिस मेरे को पता नहीं. म्हणजे आम्ही कितें करपाचें. अच्छा, कितल्यांक घडलें आतां. ऑलमोस्ट 11:25 जातली. 11:25 म्हणजे 11 सारको येयला. ऑर्डरीक म्हाका 10 मिनटां गेली. सो एक 25 म्हटल्यार येयला. तुम्ही जेवपाक बोललेली की फॅमिली बोललेली. हय, 3 जाण बोललेले, फूल फॅमिली. ओके. आमी ते आतां ऑर्डर दिल्या. तो आतां भुरगो आहा पळय कोण आतां तेचो ओनराचो ऑर्डर आसलो तो सांगता की हेचो आतां ओनर आहा पळय तो कोण काय लायव्ह येना. तो खूब उलोवन दाखयता फोनार. ओनर हय कोण तो आहा तो. ओके. तो कितें म्हणटा आपूण तुमचे बरोवन दिता आनी कितें आला हय एटलीस्ट तो म्हणटा आपूण हेजो ओनर न्हू. आपलो तो हेजो ओनर आहा तो आपूण तेजो फ्रेंड. सो ताका कितें म्हटलें इवन तूं फ्रेंड न्हू सो तूं इनवॉल्व जावं नाकाय. कित्याक ओनर आनी कितें आमी पळयतात. तूं फ्रेंड जावन मदीं बेश्टो कित्याक पळय. तूं म्हणलें सेपरेट जा ना. तो मागीर मदीं सांगपाक लागलो कितें आनी म्हणलें आसूं तूं म्हटलें हांगा यो. ते स्टार्टींग कितें म्हटलें हांव तुज्या घरा कडेन तूं खंय तें सांग. तिणें एड्रेस सांगलो. पूण हांवें मागीर चिंतलें हांव ते कडेन कित्याक वतलो. हांवें काय मिस्टेक करूंक ना. हांवें पयलोच जल्लो म्हणून. हांवें स्वता पयलोच जल्लो म्हणून तांकां सांगलें सांग म्हणून. हांवें डायरेक्ट ताका पयलीं विचारलें की तुमचे कडेन लायसन आतां घेवन यो. तो म्हणपाक लायसन म्हणपाक आपल्या कडेन ना. लायसन ना तेंचे कडेन. तो ना म्हणटा. तुका रियलिटी ना काय ते म्हाका खबर ना. ताका विचारता म्हणटा लायसन ना. तेंच्यांनी करून दवरला पळयात हांगासर. हे सगळे तेंच्यांनी खातं करून दवरला न्यू घालपाक. नहीं आता नहीं चटनी. चलाने के बाद न्यू बना के रखेंगे ना. पर इसको बास कैसे आता है. कैसे बात खराब होगा तभी मैडम फेंकेंगे तभी हम उसको धो के फिर रखेंगे. मुझे बोलो कॉकरोच कैसे आया उसमें. गंदा बास कॉकरोच नहीं है मेरे भाई. कॉकरोच नहीं है. धान का कीड़ा. हाँ वो धान में से कीड़ा आता ना उसमें वही है. वो कैसे आया खाने में. कीड़ा कैसे आया खाने में. हमारे खाने में कीड़ा कैसे आया.
अब पका के दिया ना उनको मतलब तेणी म्हाका मॅडम कितें जालें कॉक्रोच मेवलो भितर कितें सांगलें की आपूण म्हणपालो आपूण हांगा शॉप बंद करपाक आसलो सो लास्ट जे 2 प्लेट उरलेले पळय ते आपूण तुमकां काडून दिलो बिर्याणी आसले ते दिले बिर्याणी ओके सो समज जर तुजे लास्ट 2 प्लेटीन समज जर बिर्याणी लिपोवन मेळटा जाल्यार म्हणजे तुवें जे शिजयला पळय ते सगळें तुवें दीसभर लोकांक खावयला त्या लोकांची कितें जालें आतां फूड पॉयझनिंग ते खातीर तो रिस्पॉन्सिबल आसा कोण सांबाळटा तेजे फॅमिलीक खांडेपार ओपा प्रकल्पाक उदकाच्या पायपलायनीत बिगाड जाल्ल्यान पणजेत उदकाची पुरवण मर्यादीत आसतली सध्या ही पायपलायन दुरुस्त करपाचें काम जुजा पावण्यार सुरू आसा सांजे वेळार पायपलायनीचे दुरुस्तीचें काम पुराय जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याची म्हायती आसा ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक जो आज शुक्रारा सकाळी जी लायटीची जे फ्लक्च्युएट जाले आनी लायट जेन्ना परत येयली तेन्ना हांगा जी 750 mmची जी पायपलायन पणजेक वचपाची आशिल्ली ती जॉयंटार सुटलेली आसा सद्याक म्हायती मेळ्ळ्या नंतर जे येई आसा काशिनाथ सराफ तशेंच मनोज नायक हे हांगा स्पॉटार येवन तेंच्यांनी सकाळीसून हांगा रिपेरिंगाचें काम सुरू केल्लें आसा 3 सांज पर्यंत हांगा रिपेरिंगाचें काम पूर्ण करून पायपलायन परत सुरू करपाचे तेंचे प्रयत्न सुरू आसा सद्याक पणजे वाठारांत जे पणजे आनी तालेगांव ह्या भागांत कांय लिमिटेड वॉटर सप्लाय जातलो असं तेंचें म्हणणें आसा ओपाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश चे मुंगूल हल्लो प्रकरणातल्या 3 मुखेल दुबावीत दक्षिण गोंय पोलीस अधीक्षका समकार शुक्रारा शरण आयले अमोग नायक वेली डिकोस्टा आणि प्रकाश कारभार अशा या दुबावितांची नावां आसात मुंगूल हल्लो प्रकरणात हे तिगूय दुबावीत फरार आशिल्ले खंय या प्रकरणात आतामेरेन 25 जाणांक अटक केल्या या प्रकरणातलो मुखेल दुबावी शरण आयिल्ल्याचे दक्षिण गोंय पोलीस अधीक्षक टेकम सिंग वर्मा हांणी सांगले हल्ल्या खातीर वापरिल्लो कोयतो तलवार आनी पिस्तूल जप्त केल्या तशेंच कांय गाडयोय जप्त केल्यात अशी माहिती टेकम सिंग वर्मा हांणी दिली हुआ था जिसमें हमने अटेम्प्ट टू मर्डर की एक FIR रजिस्टर की थी उसमें अभी तक 25 अरेस्ट हमने किए थे उसमें से अभी 3 जो हमारे मेन एक्यूज थे वो आज सरेंडर किया है तो उनकी अरेस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए हम उनको भेजा सर इनका नाम क्या कौन कौन अभी अरेस्ट हुए वैली अमोक और प्रकाश 12 ऑगस्टाक एक गँगान म्हणजे एक 20 ते 25 जणांची गँगान 3 जण भुरग्यांचेर एक डेडली अटॅक केलो ताका गोळीबारी जाल्लो ताजे नंतर पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें आनी जवळ जवळ आतां पर्यंत 24 ते 25 जाणांक ह्या हातूंत भितर अरेस्ट केले तातूंत भितर कांय हार्डकोर क्रिमिनल आशिल्ले आनी हातूंत भितर जे 3 जण मेन एक्यूज आशिल्ले ते म्हणजे वेली डिकोस्टा अमोग नायक आनी प्रकाश कारभार हे एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले फाटले 1.5 म्हयने सुमार एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले ते आज तांच्या लॉयरां बरोबर येवन हांगा सावथ गोवा SP मुखार सरेंडर जाल्ले आसात सद्याक पुलिसांनी तांकां तांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा DYSP आनी SP टिकम सिंग वर्मा हे 2 जाण हांचे कडेन ह्या तिगांय कडेन इन्व्हेस्टिगेशन करतात आतां पुलीस मुखार तांकां अरेस्ट करतले कारण ते ऑलरेडी हांगा आयिल्ले आसात हाजे पयलीं अमोग नायकाची एंटिसिपेटरी बेल जी फायल केल्ली ती रिजेक्ट जाल्ली वेली डिकोस्टानी बी ताजे नंतर एंटिसिपेटरी बेल केल्ली ती फाल्यां येवपा आशिल्ली तांचे एडवोकेटाचे म्हायती प्रमाणे ते घरा कडेनच आसताले आमचे क्लायंट म्हणटा घरा कडेन आसताले फक्त कित्याक जाय काय म्हणून आमी तांकां हांगा घेवन आयल्या अशें तांचे एडवोकेट स्पेन्सर विएगस हांणी सांगिल्लें आसा तो म्हणटा की आमी सरेंडर जालना आमी इन्व्हेस्टिगेशनाक जाय म्हणून आमी हांगा आयिल्ले आसात आनी जी एंटिसिपेटरी बेल आसा जर तांकां आतां पुलीस कितें स्टेप घेता ताजे नंतर आमी ताजेर डिसायड करतले ताजे स्पेन्सर विएगस हांणी सांगलां पूण सद्याक जी न्यूज येता ते म्हणजे हे 3 जे कुख्यात आरोपी आशिल्ले म्हणजे वेगवेगळे गुन्ह्या खाला हांकां पयलीं अरेस्ट जाल्ले आसा मागीर ती NDPS आसतली मारहाण आसतली जावं सुपारीक घेवपाची खंडणी वसुली अशें वेगवेगळे खातीर हांकां पयलीं अरेस्ट जाल्ले आसा हांचो आस्पाव ते हातूंत आशिल्लो आनी आतां हे 3 जाण ह्या मंगूल केसी भितर सावथ गोवा पुलीस SP कडेन सरेंडर जाल्ले आसा गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव रूम मलकानी दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें तशेंच आनीक 100 अँब्युलन्सींची गरज आसा हे विशीं मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवप केलां जाता तितले बेगीन ह्यो अँब्युलन्सी घेतलो अशें मंत्री राणेन सांगलां दक्षिण गोंयच्या लोकांक बरे भलायकी सेवा घेवपा खातीर GMC दिवचें पडटा देखून दक्षिण गोंयच्या लोकांचे त्रास उणे करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतूय बरे आधुनीक सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें फीड पळयल्यार इंस्टाग्रामाक जाय ते गोष्टी येता हांव म्हणना की कमी ना कांय गोष्टी करपाक जाय मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्यार आमचे डॉक्टर केदार नायकराक कॉम्प्रिहेन्सीव गॅप एनालिसीसचो रिपोर्ट तयार करपाक सांगला ते केले उपरांत ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक सरकारा कडेन धाडटले मुख्यमंत्री कडेन धाडटले ह्यो गोष्टी आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय ते मागीर ते कॅबिनेटाक वचून आमकां बेगिना बेगीन ते करपाक जाय
दिगंबर कामत बी परस्यू करता, हांव बी परस्यू करता आनी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरतले. आमी कमिटमेंट केला की गोंयचे जनतेक की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल will become a state of art hospital. Just because somebody says that today it is not and these are the deficiencies, that doesn't demoralize me. My job is to see that whatever assurance I have given, whatever Digambar has given, it has to be complete. आणि व्हिडिओ व्हायरल करपाक आनी वेगळ्या तरेन आतां जशें इलेक्शन लागीं येता, जिल्ल्या परिशद लागीं येता, जशें म्युन्सिपालिटी लागीं येता, जायत्यो गोश्टी जाता. पूण हांव ते डिफेन्स घेना. हांव डिफेन्स हेच घेता की आमी कमिटेड आहा ह्यो गोश्टी गोंयचे जनते खातीर करपाक. ॲम्ब्युलन्स कमी आसात म्हूण फाटल्या अधिवेशनात आपणे प्रश्न मांडिल्लो. तेन्ना आतां आनीक 100 ॲम्ब्युलन्सीची गरज आसा. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप केला. जाता तितले बेगीन ह्यो ॲम्ब्युलन्सी घेतलो म्हूण मंत्री राणेन सांगलें. ॲम्ब्युलन्साची सदांच गरज पडटा. लोक गाडयो जशी घेता, लोक गाडयो घेता. ॲम्ब्युलन्सीची गरज आहा म्हणून तुका असेंब्लीन बी विधानसभेन हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट केला. आमकां टोटली एट एनी गिवन पॉयंट वी रिक्वायर 100 ॲम्ब्युलन्सी आनी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्या. I am pursuing that. We'll pursue it. We require 100 ambulances on the road at any given point. But right now there is shortage, something like that. No, sometimes some ambulances, somewhere some mission, but the load is tremendous in Manchuru. Load is tremendous, but it's doing a very good job. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेडण्या भगवती रवळनाथाच्या दसऱ्याक सुरवात जाल्या. श्री देव रवळनाथ आणि श्री भूतनाथाची सजयली तरंगा शुक्राराक कोटकाराच्या मांगरात पावली. शुक्राराक दीसभर कोटकार वाड्यार ती लोकांक दर्शन दितली. उपरांत मध्यान राती भगवतीच्या देवळांत वचून कौल दितली. पेडणेचो फामाद पुनव उत्सव 7 तारखेर मनयतली. मेगा म्युझिक फेस्टिवलाच्या आयोजनावेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमावान भाजपाचेर फोग काढलो. भाजपाक गोंयांक ड्रग्साचे हब करपाक सोदता. हांगासर मुद्दो मेगा म्युझिक फेस्टिवलाच्या आयोजनाचो ना, जाल्यार मुद्दो आसा तो गोंयचे तरणाटे पिळगेक तांचे संस्कृताये पासून पयस करून तांकां नाका जाल्ले छंद लावपाचो. ह्या भाजपा सरकाराक पर्यटन वाडी खातीर आनीक कसल्यो संकल्पना सुचनात काय म्हणून युरी विचारता. ऐकात ताचें म्हणणें. It is shocking on the news that the Goa government is planning to have yet another mega musical festival, or I could say drug festival. And Goa Tourism Development Corporation has floated an expression of interest, basically stating that there would be no burden on the state. The biggest burden that these type of drug festivals create on the state of Goa is the bad reputation brought to the state of Goa. Today, the state of Goa is the drug capital in the country. Drugs being sold in practically every villages, every beach, everywhere you can find drugs. Today, I fail to understand why the BJP is bent or is hell-bent to make Goa the drug capital of the country. In the past, there were several deaths that showed that there was clear use of drugs at the venues for these festivals. And is this our culture? Is this the culture of the state of Goa? I fail to understand that these festivals basically make the youth futureless, cultureless, and valueless. Is this what we are teaching our future generation? Today, I condemn this particular festival. Instead of these, we could have festivals promoting our culture. Several musicians, several people, theatre जे पडे हाय तेंगेले सारखे पैसे ह्या सरकाराक दम ना दिवपाक. पूण हे ड्रग फेस्टिवल हाडून हेजे पयले जे पडे सगळे म्युझिक फेस्टिवल जाले, जे EDM जाले, it is only a money making racket. Drugs are consumed in thousands of crores of rupees here at these venues. It is proved. Today, the government does not have the mechanism to basically control the drug menace in the state. Such festivals, the police department has failed, or I should say today, that this government is hell-bent to get the drug mafia in the state of Goa that is operating, fully giving them all what they need is the people that come here from other places all around the world
and drug is being heavily consumed. This is not just a normal music festival. This is a drug festival that happens, and we condemn this, and we will oppose this decision by the state government. भाजपाक हारोवप होच आमचो उद्देश आसा. तेन्ना विरोधकांक त्रास करिनासतना भाजपाक ज्या ज्या जाग्यांचेर टार्गेट करपाक मेळटा थंय थंय आमी काम करतले म्हणून गोवा फॉरवर्डचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत सांगता. आमी काँग्रेसी वांगडा युतीत आसात, पूण आमचो पक्ष घटमूट करपाचेरूय आमी लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचें दुर्गादास सांगता. वी आर हियर टू डिफीट बीजेपी आनी आमी कितें अशें न्ही की वी आर नॉट रनिंग अ ट्रस्ट ऑर कितें क्लब. गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज local party and we will see that we contest elections and it won't help BJP फायदो तसो आमी करजना. We will see that BJP is defeated. Let me make it categorical and wherever we can win. Precision hitting म्हणतात ताका. Precision hitting करून जय जय आमी डिफीट करू शकता BJP. Opposition डिस्टर्ब करनासतना there we will take a lead and we will see that BJP is defeated and we win those ZP seats. But alliance नसतले काय expand करतले? alliance नसतले काय expand करतले? ना प्रत्येक पार्टी alliance जे खबर होते election टाइमार न्ही. See, we are a pre-poll ally of the Congress. My party president has made it very clear की 2022 आजपर्यंत आम्ही we are a pre-poll ally till the next elections. But no one can stop us from expanding our party. Each party has to have his own base and his own cadre and own people so that it helps each other during the next elections. आपण अजूनही भाजपातूच आसा आणि आपल्या मतदारसंघात मुख्यमंत्री उदरगत येवजणे अंतर्गत वेगवेगळी कामां सुरू आसात. अशें कुंकळ्ळेचो आदलो आमदार क्लाफासियो डायस हांणी सांगलें. आप पक्षांत प्रवेश करता म्हणून पातळिल्ल्या वावडेचेर आदलो आमदार उलयलो. तशेंच सध्याचे आमदार फक्त व्हडली व्हडली भाशणां दिता मात प्रत्यक्षांत कांयच उदरगतीची कामां करिनात अशी टिकाय आदलो आमदार क्लाफासियो डायस हांणी केली. सांगतना जाय आपण हांव सगळ्यां BJP आसतना BJP म्हाका डॉक्टर प्रमोद सावंत आमगे CMाक जायत हेल्प करता डेव्हलपमेंटाक आनी आमगे पंचायती आमगे 2 पंचायत आमगे जाले एक पारोडा आनी बाळ्ळी 3 पंचायती आमको आसा एक आंबावली. सो आमी काम करता ते ग्रासरूट लेवल आमी ग्रासरूट लेवल सकाळ साकून आमी ओर येयलो मनीस. सो आमकां खबर आसा लोकांचे डिफिकल्ट लोकां प्रॉब्लेम आमदार जाता तें चोयना. काय व्हड उलयता दवरला खबर रियलिटी कांय ना. लोकां तो केअर करना. लोकां घराक गेल्यार गेट ओपन करना. एसो MLA तसो आमकां आमकां लोकांक 24/7 मेळटा तसो आमकां मनीस जाय. आमकां लोक आतां रियलायज जाताय आम कितें थोडे वत BJP म्हूण आमकां ते वत लोकांक आमकां वोट मारना. लोक आतां रियलायज जाताय आमी चलो जाल्यार आमचें काम जाता तेन्ना जायती डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना लोकांक रियलायज जाता. सो लोकांचे फर्स्ट घेवन हांव करतलो. आम आदमी ऑलरेडी आमगे साबळे हेंड्रिकेस म्हणटा हो लिडर पयलीं सरपंच 2 फावटी चांदा तोच जॉइन जाला आम आदमी आनी तो बरें काम करता थिंगा. सो तो या कितें जाता मुखार. सो आमी सद्या आमी स्टील इन BJP आनी BJP तरी हांव हें करतलो. सो पार्टी कितें सांगता ते प्रमाणे हांव करतलो. सो आमगे तशें कांय ना खंय वचपाचो मूग तशें कांय ना. ती बेस्ट कोण पेपराचेर कितें घाताय तें म्हाका कोण तें म्हाका मेळना फरक ना. मडगावच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रातच्या वेळार कोयर हाडून उडयतल्या 200 जाणांचेर केशी नोंद जाल्यार 4 लाखांचो दंडूय वसूल केला अशी माहिती मडगाव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान दिली. दंड दिवनूय कांय लोक कोयर उक्ताडार हाडून उडयताच. मडगाव आनी फातोड्या वाठारांत कोयरांचे कांय ब्लॅक स्पॉट सोदल्यात. त्या जाग्यांचेर पालिका निधींतल्यान CCTV कॅमेरा बसोवपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें मडगाव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान दिली. आमी मोहीम सुरू केल्ली की आमी अशें नोटीस आमचे आयले की ब्लॅक स्पॉटाचेर अकस्मात रातची खूबशे डंपिंग जावपाक लागले. सो ते आमी स्टडी करपा खातीर आमी एक टीम केली म्युन्सिपालिटीची विथ ऑल द म्युन्सिपल इंजिनियर्स, सॅनिटरी सुपरवायझर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्स, मार्केट इन्स्पेक्टर, आमचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टराचे सुपरवायझर आनी आमचे सुपरवायझर अशी एक आमी टीम फॉर्म करून आमी रातची नायट ड्युटीज केल्यो ब्लॅक स्पॉटाचेर. बाबा एक वेस्ट खंयच्यान येता हें आयडेंटिफाय करपाक. आणि ओवर अ पिरियड आमचे लास्ट 1.5 वर्सां भितर आमी अरावंड 200 केसीस सुमार बूक केले. आणि 200 केसीस बूक करून अरावंड 4 लाख रुपया सुमार आमी फायनी मार्फत रिकवर केले. पूण तातूंत भितर आमच्या एक गोष्ट लक्षात आयली की आमी ऑफिसान ड्युटी करून सुद्दां रातचे परत नायट ड्युटी करप रातचे 12-1 पर्यंत केली. पूण काही लोकांचे ज्यो मनस्थिती अशी आसा की ते सकाळचे 12-1, 2, 3 सकाळचे 4-5 असे सुद्धा डंपिंग चालू झालं उरले. तरी आम्ही 12-1 पर्यंत सुद्धा करून सकाळ फुडें
परत आमी त्या स्पॉटार पळयल्यार परत खंय तरी तो कचरो आमकां थंय मेळ्ळो. सो त्या उद्देशान आतां आमी एक CCTV कॅमेरा घालपाचें डिसायड केला. एक ट्रायल बेसिसाचेर पळोवपाक मडगांव एक थोडे स्पॉट आयडेंटिफाय केला आनी फातोर्डा जे सारके क्रिटिकली स्पॉट आसा ते आयडेंटिफाय केला. सो ते म्युनिसिपल फंडांतल्यान आमी एक 10 CCTV कॅमेरा घालपाचें काम ऑलरेडी आमचें चालू आसा. स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर 2014 वर्सा केल्ल्या स्वतंत्र कायद्यात सरकारान सुदारणा केल्या. मात अधिसुचोवणे प्रमाण शेतकारांक फक्त 5000 चौखण मीटर जमीन दितले असो सरकारान जो निर्णय घेतला ताचे वयल्यान मयेकार चाळवल्यात. मालकी हक्का विशीं जारी केल्ली अधिसुचोवणी सरकारान फाटीं घेवची. पोर्तुगीज काळासावन शेतकारांच्या ताब्यांत आशिल्ली शेताभाटांचो मालकी हक्क दिवचो अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. मात स्थलांतरीत मालमत्तेचो जो प्रश्न आसा तो उच्च न्यायालयात आसा. स्थलांतरीत मालमत्तेच्या वारसदारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागल्या. हे विशीं गोमंतक दिसाळ्याचे मुखेल प्रतिनिधी अवित बगळे हांणी सविस्तर माहिती दिल्या. आयकात. गोंयांत जितले जमनी आसात तेचे वेगवेगळे प्रकार आसा. आयज आमी 2 प्रकारच्या जमनीचेर भासाभास करया. एक आसा एनिमी प्रॉपर्टी, दुसरी आसा इवेक्यू प्रॉपर्टी. तातूंतली एनिमी प्रॉपर्टी म्हटल्यार कितें, जे लोक पाकिस्तानाक मायग्रेट जाले, जे गोंयकार जे पाकिस्तानाक मायग्रेट जाले, तांची हांगा जी मालमत्ता आसा, तांचे हांगा जे जमनी आसात ते एनिमी प्रॉपर्टी म्हणून सरकारान डिक्लेअर केल्यात आणि सरकाराचे ताब्यात ते आसात. हो एक भाग जालो. दुसरो हा इवेक्यू प्रॉपर्टी. इवेक्यू प्रॉपर्टी म्हटल्यार स्थलांतरितांची मालमत्ता. 1964 हो कायदो आयलो. तो कायदो कितें म्हणटा की हांगाच्यान जे स्थलांतरीत जे जाल्ले लोक आसात तांची मालमत्ता सरकारान आपल्या कडेन दवरची. म्हणजे गोंया भायर जे लोक गेल्यात, हो कित्या खातीर जालो, जर जे 1962 जी सिटिझनशीप ऑर्डर आयिल्ली ती कितें म्हणटाली की ज्या लोकांनी पोर्तुगीज सिटिझनशिपा खातीर ऑप्ट करूंक ना की आमी सिटिझन म्हणून रावतले, ते सगळे इंडियन जाले अशी ती ऑर्डर म्हणटाली. त्या टायमाचेर जेंच्यांनी पोर्तुगीज सिटिझनशीप दवरली तांची जी मालमत्ता आसली ती इवेक्यू प्रॉपर्टी म्हणजे स्थलांतरितांची मालमत्ता, ती मागीर सोडून गेले. तोच मयेक आता जो प्रश्न जो आता चर्चेक आयला तो स्थलांतरितांच्या मालमत्तेचो प्रश्न. आता आमी हाच्या मातशें फाटल्यान पळोवया कितें जालां ते. 19 डिसेंबर 1961 म्हटल्यार 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा इंडियेची मिलिटरी हांगा आयली आनी पोर्तुगीजांचे जे सरकार हांगा आशिल्ले, जे मिलिटरी आसली तांकां तेंच्यांनी धांवडायले. हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण हो एपिसोड हांगा थारूंक ना. पोर्तुगीजान कितें केल्लें ताच्या पयलीं गोंय हो तेंचो ओवरसीज प्रॉविन्स म्हटल्यार देशा भायलो एक प्रांत अशें तेंच्यांनी जाहीर केल्ले आनी पोर्तुगीजांतल्या सिटिझनांक जितले फॅसिलिटी दिताले तितले फॅसिलिटी तेंच्यांनी गोंयतले लोक जे आहा तांकां एक्सटेंड केल्ले. पोर्तुगीजांतल्या पार्लमेंटांत गोंयांतले प्रतिनिधी धाडपाची तेंच्यांनी सोय केल्ली. ते म्हणटाले की पोर्तुगालाचोच गोंय हो एक भाग. त्या बळग्याचेर 1962च्या जानेवारीन हेक हांगा वयल्या इंटरनॅशनल कोर्ट जो आंतरराष्ट्रीय न्यायालय जे आसा त्या कोर्टान पोर्तुगालान एक खटलो घातलो इंडियेच्या अगेन्स्ट आनी तो खटलो चलतालो. पोर्तुगीजाचो असो दावो आसलो की 1947 इंडिया फ्रिडम मेळ्ळे तेचे उपरांत 1961 मेरेन आमचेच कडेन हो प्रॉविन्स आसलो, तेचे खातीर हो आमचोच प्रॉविन्स आसा आनी ती केस चलताली. मागीर 1975 पोर्तुगाल, इंडिया आणि युनायटेड नेशन्स हाच्या मदीं एक ट्रायपार्टी कबलात जाली. इंडिया पोर्तुगीज फ्रेंडशीप ट्रिटी अशी ताचें नांव आसा. त्या ट्रिटीन पोर्तुगीज नागरिकांचे हांगा जे इंट्रस्ट आसा ते आमी प्रोटेक्ट करतले अशें इंडिया गव्हर्मेंटान बरोवन दिल्लें आहा. तातूनच हो इवेक्यू प्रॉपर्टीचो जो प्रश्न आसा तो आनीक क्लिश्ट जाल्लो आसा. म्हणजे पोर्तुगीजांची हांगाची मालमत्ता ताचें रक्षण आमी करतले अशें जर केंद्र सरकार जर बरोवन दिता जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट तो रायट्स काडूं शकना अशें कांय जाणांचें म्हणणें आहा. तेका लागून आतां इवेक्यू प्रॉपर्टीचो जो प्रश्न आसा हो बॉम्बे हायकोर्टाच्या गोवा बेंचाच्या मुखार आसा. जे इवेक्यू प्रॉपर्टी जेंच्या नांवार आसा तांचे जे लिगल हेर आसा, जे कायदेशीर वारस आसात तेंच्यांनी हायकोर्टात दाद मागलेली आसा. तेका लागून आतां जे मयेर जे सनदी दितात ते सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दॅट पिटिशन म्हणटात ते म्हणजे तात्पुरते सनदी असतात. तेचे वयल्यान हो जो प्रश्न आसा हो क्लिश्ट जाल्लो आहा. तातूनच आतां
अमूक एक आकाराचो म्हणजे 5,000 स्क्वेअर मिटरच जमीन दितले अशें सरकारान जे थारायला तेचे वयल्यान मयेकार चाळावलेले आसात. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. यूनिवर्सिटी मस्त, फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात.